गोंयच्या दरेका मतदारसंघात सध्या सिवरेज प्रकल्पाचे काम चालू आशिल्ल्यान वता थंय रस्ते खणून दवरिल्ले पळोवपाक मेळटात। ह्या सगळ्याचो त्रास येरादारी करप्यांक जाता, तशेंच दुकानदारांकूय ह्या सगळ्याचो बरोच फटको बसला। हाचीच एक देख म्हळ्यार सांतिनेज वाठारांत खणून दवरिल्लो हो मुखेल रस्तो। ह्या रस्त्यार चलिल्ल्या कामाक लागून अपघाताचें प्रमाण वाडलां। तर भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री निलेश काब्रालान लेगीत ह्या वाठाराची पळोवणी केली, मात ताचो कसलोच फायदो जाल्लो दिसूंक ना अशें म्हणीत थळाव्यांनी तिडक उक्तायली। पावसा पयलीं हें सगळें काम बेगोबेग पुराय करपाची मागणी लेगीत ह्या वेळार थळाव्यांनी केली। हो हे काम चालू आहे हे 2 महिने झाले कांयच जायना पाय फुटता घालता कितें खबर ना। पयर हांगा काबराल येयलो, काबरालाक सांगलें तो आयकूंकूच तयार ना, असो गेला आनी गेलो तो म्हणटा जातलें कितें जातलें खबर ना म्हाका। तो येता बेश्टो 5 मिनटां येता वयता आनी वयता। आमी हांगा रिक्षा चलयता, गाडी आहा सगळे, आमकां हांगा पोट भरपाक सुद्दां येना। हे सगळे घाण मारता, कस्टमर बसपाक तयार ना, गाडयो दवरपाक तयार ना। मेन म्हणटा ती ट्राफीक, हांगा सामकें त्रास पडटा आनी कोण पळयना, कोणूच येयना हांगा, ना मेयर येयना, ना आमचो MLA येयना, ना कोण येयना। फक्त एक काबराल येयलो 2 दीस पयलो आनी गेला। थोडेच दिसांनी हांगासर पावस पडपाचो आसा गोंयांत। पावस पडटा। पावसान कितें प्रॉब्लेम जातलो दिसता तुमकां? म्हाका दिसता मिनिस्टराक हांगा बोटी घालपाक पडटले, बोटी फेरी बोटी असले हांगा चलता सद्या खंय वयता थिंगा गाडयो भितर वयता, खंय वयता थिंगा गाडयो। हो रस्तो जाला म्हाका दिसता सामकोच वायट लागला, सगळो काबार गेला रस्त्याचे आनी सगळ्यांचे बिजनेसाचे जाय सगळेच काबार केला। कितें तुमी आतां कितें करून मातशें घाला कितें बरे भाशेन करपाचें म्हणून बेगीन पावसा पयलीं जालें, फाल्यां परवा पावस पडटा, आनी कांय सांगूंक जायना कितें जायत म्हणून हांगा। आनी लोक कितके पडत आहा मोटरसायकल, काल सुद्दां 2 पडले हांगा, काल सुद्दां सामकें पळय मातशें कितें तरी कर हांगा। म्हाका दिसता फाटले आतां 5-6 म्हयने जाले आमचे कामाचे सगळे शेड्यूल हांगा आसा आनी आमचे टोटल कस्टमर्स ह्या सायडीन येवपाचे बंद जाल्ले आसा। म्हणजे इतलो लॉस जाता की जातले 100% कस्टमरांतले जेम तेम 20-25% कस्टमर्स आमचे कडेन हांगा पावता। त्या कारणान आमचो डेली रुटीन चड म्हणजे स्टाफाचो पगार पासून आमकां दिवप इतलें डिफिकल्ट जाता। प्लस हांगा कितें आमचो जो प्रॉडक्ट येता ताजेर इतली धुल्ल बसता, म्हणजे 5 मिनटां सपोज जर दार ओपन आसा जाल्यार सगळी धुल्ल भितर वचून त्या कारणान इतलें नुकसान जाता की आमकां दुकान ओपन करत जाल्यारूच चड प्रॉब्लेम आनी बंद करत जाल्यार सर्वायव जायना। आनी दुसरें म्हणजे हांगा लोकांक हांगा पार्किंग करपाक मेळना। आतां सद्या तर पावस ना, पण मदीं मातसो पावस पडून गेलो तेन्ना चलपाची पासून परिस्थिती नाशिल्ली आनी तांचो टोटल शेड्यूल कितें आसा, प्लॅन कितें आसा तें कळना की 1 म्हयनो काम चलतलें काय 6 म्हयनो काम चलतलें। बरें हांगा कोण रिस्पॉन्सिबल आसा हे सगळी एक्टिविटी करपा खातीर, म्हणजे खंयचें डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक सोदना, नायदर आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आसा पळय ते कोणूच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक सोदना। सो अशें दिसता की जितले लोक हांगा आसा, जितले जे सफर जाता दे आर ऑल टेकन फॉर अ रायड। जितले बाकीचे डिपार्टमेंट्स आसा तांणी पासून पळय आसा हांगा बेगीनच्या बेगीन लक्ष घालून आमकां पळय आसा तो रोड एम्युनिटीज आनी लोकां खातीर कस्टमरां खातीर हांगा येवपाक वचपाक रहदारी वेवस्थीत करपाक जाय, जाल्यार कितें तरी आमी सर्वायव जावंक शकता। नाजाल्यार येवपाचो फुडलो काळ आसा तो आमच्या खातीर खूब त्रासदायक जावपाचो आसा अशें म्हाका दिसता।